Jivit babak betro, zoliet Isaiah, Eva Mokagaya, Eva Utoraiku. Jivit babak betro, zoliet Isaiah, Eva Mokagaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आयज 6 नोव्हेंबर बोंपार सायबिणीचे आनी आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागता. मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत, आमच्या बिस्प साहेबाक कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव, तशेंच आमचो आदारी बिस्प सिमियांव आनीक सगळे आमच्या यादनिकां पासत आनीक धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. तुमच्या पादविगारा पासत पादकुरा पासत आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागात. जे पादविगार आदी तुमची सेवा करून गेल्या तांचोय आयज उगडास करात. हेर सगळे धर्मीक फुडारी जे धर्मा पासत वावुरतात आमच्या धर्माचे तांचे पासत, तशेंच दुसऱ्याय धर्माचे धर्मीक फुडारी आसात तांचेय पासत सगळ्या धर्मा मदें भेदभाव पयस करून, झगडीं केस्तांवां पयस करून आमी एका देवाची सेवा करूंक सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आदार मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे साल्वादोर दी कॉस्टा 3ऱ्या वर्साचें मीस आयज ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया. सांतान वालीस आयज आपली सर्जरी करता, देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. आमची 22 भुरगीं आपलो पयलो कुमन्यांव घेवपाची तयारी करतात, तांचे तयारीचेर, तांच्या आवय बापायंचेर आनी संदेशकारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन एल्विन फेर्नांडीस आनी लिलिफा कुतिनो लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयतात देवस्वा एलितेर सिल्वेरा आनी फामील, नाकिली पियेदाद फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मारिया पवित्र सोबेची आवय, जेजू तिचे वेंगेंत आनी आसऱ्या काल वाडलो. पयली क्रिस्ती सोबा तिणें सांबाळली. आयज हो पाठ सायबीन मायेचे 6वें नोव्हेनांत आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत तिका आमची विनवणी करुया. आयच्या वाचपांनी जेजूचो यादनिकी वावर दिसूं येता. जेजू बरो गोवळी मा यादनीक आमच्या पाप साहेबाच्या, बिस्पाच्या आनी पाद्रींच्या रुपान आमचे मदें सदांच आसा. माये मारयेचो आलाशिरो मागून आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. जेजू बऱ्या गोवळ्याची गोठायेन आपल्याक हाताकाल आसलोले पोरचेक जेजूचो रूपकार ते जावंक वादोळ मोडा मदें भावार्थान आनी बोरवाशान आपले आनी आपले पोरचेचे जिवीत भाग्यवंतपणान चलून जेजूच्या गोवाय ते जावंक, तशेंच आयज भाग्यवंत विन्सेंट पालोटी भेटयलोले दिसा आमच्या फिरगोजेंत वावर कोत्तोल्या पालोटायन यादनीक भावा खातीर मागुया. आनी हे आमचे फिरगोजेंत आपलो गोवळीक वावर मोगान आनी जबाबदारेन कोत्तोल्या आमच्या पादविकार फादर बॉलमॅक्स आनी पादकूर फादर पिटर ओदीक जाणवायेन वाडूंक, बरे भलायकेन तांकां सांबाळ म्हूण काल्तिकायेन आमी आमचे आवंडे ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाक उबारुया. आनी हे मिसाचे सुरवातेक आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. धर्मीक वडील कशे जायते पावटी आमचे वडील चुकल्यात. आमी
पाद्री कशें जायते पावटी आमची जबाबदारी पाळटा आसतना उणें पडल्यात, तशेंच पर्जा कशी जायते पावटी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां बरोबर वावर करूंक सहभागिलीपणान वावरूंक आमी फाटीं उरल्या. असल्या सगळ्या चुकींचे देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोदपा घेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, अशे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार आनी सासणांच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ही आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. हेब्रावांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मेल्किसेदेक सेलेम शाराचो राजा आनी भोव व्हडत्या देवाचो यादनीक. राजांचेर जैत व्हरून पत्तो येतोल्या अब्रामाक मेळूंक गेलो आनी ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. आनी अब्रामान आपण्या लागीं आसलें तितल्याचोय दावो वांटो ताका दिलो. मेल्किसेदेक ताच्या नांवाचो ओत धरून पयले सुवातेर नितीचो राजा, ते भायर तो सालेमाचो राजा देखून सवस्कायेचो राजा. ताच्या बापायची वो आवयची न्हूय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजांची खबर ना. तो केन्ना जल्मलो वो केन्ना मेलो हेंवूय आमी नकळो. तो देवाच्या पुताक सोरी जाता, तो सासणाक यादनीक. मेल्किसेदेका पोरी दुसरो यादनीक येत जाल्यार हें ओदीक दाखोळ जाता. तो मासा रोगताच्या नेमा प्रमाणे यादनीक न्हूय, तो सोरोनात असल्या जिविताच्या बळान यादनीक. खरेंच ताचे विशीं ही गोवाय आमकां मेळटा. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बोस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सियोनातान सर्वेस्पोर राज पदवेची बेकाटी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रूं वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जल्मातान तूं राजा पवित्रतायेन परजळीत. फांत्या आदीं दोवा वरवीं तुका हांवें जल्म दिला. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सर्वेस्परान सोपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगडटालो
आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो. हाताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळयोवन आसले. हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मदेकात येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटावूं येता वो काडूं येता. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं खंती बरीच जावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरूय फारिजीव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मेल्कीजेदेका पोरीं सासनाच्या सासनाक यादनीक. मेल्कीजेदेका पोरीं सासनाच्या सासनाक यादनीक. हें गीत भाव भयणीनो हांवें म्हज्या ऑर्डिनेशना दिसाक म्हजे पासत गायलोलें आयकलोलें. आमचें ऑर्डिनेशन जाल्लें ओतुंबराचे 30 तारखेर 2004 वर्सा. एक स्टेजीचेर ओल्ड गोवा 9 जाण आमी आनी हें गीत कॉयर गायतालो आनी तांचे बरोबर सगळे यादनीक तशेंच सगळो लोक गायतालो. आनी सगळे यादनीक आसा ते येवन आमकां आशिर्वाद दिताले. हेंच गीत दुसरे जे यादनीक जाल्यात म्हज्याहून पयले तांचे पासत हांवें गायलां कॉयराचो भाग कसो. आनी कॉयरान आसतना हें गीत जायते फावटी गायलां आनी म्हजेच पासत जेन्ना हें गीत आयकलें तेन्ना म्हाका एक संतोश कसो आनी एक नवी उर्बा आनी बरवसो दितली तें गीत जालां. आयज आमी जाबाबाक तें म्हणलां, मेल्कीजेदेकाक परी सासनाच्या सासनाक तूं यादनीक. भाव भयणीनो, यादनीक जेजू महायादनीक अशें आमी म्हणटा. आनी जेजू देवाचो पूत जो आमचे पासत यादनीक जावन आपणाचीच भेटवणी करता. यादनीक आदल्या कोरारान तावन सदांच भेटवणी करता लोकां पासत, लोकां मदें आनी देवा मदें मध्यस्थी. जेजू हो मध्यस्थी आमचे पासत जाता तेन्ना दुसऱ्यो भेटयना. म्हणजे सगळे यादनीक जे आदल्या कोरारान आसात ते भेट जेन्ना भेटयतात, होम आनी बळयो भेटयतात तेन्ना चडशे जनवारांचे रगत वारयताले. वो थोडे फावटी जे आमचे सृश्टीन उत्पन्न जाता तें भेटयताले लोकांच्या नांवान. जी लोक दानां हाडटालो तें घेवन ते देवाक भेटयताले. जेजू महायादनीक कसो खूद आपुणूच ही बोली जाता आनी आपणाकूच आमचे पासत भेटयता. रगत जनवाराचें न्हय पूण रगत खूद आपणाचें. महायादनीक आमकां असलो मेळ्ळा जाल्यार आयचे पयलें वाचप भाव भयणीनो हेब्रेवांक चीट बरयल्या तातूंत आमकां मेल्कीजेदेकाचो उगडास करता. मेल्कीजेदेक कोण आनी कितें थोडक्यान आमकां सांगलां. मेल्कीजेदेक एक राजा आसलो, सालेमाचो राजा. ताका नितीचो राजा आनी शांतीचो राजा अशें म्हणलेलें आसा. तशेंच हेब्रेवांक चीट बरोवपी आमकां म्हणटा मेल्कीजेदेक
खरेपणी कोण, तो खंयचो, ताची वांशावळ कितें, जिनियोलॉजी कितें, हें कांयच खबर ना. ताचे विशीं ताचे फाटल्यान कोण आयलो वा ताचीं भुरगीं, ताचीं नातरां, तांचे विशीं कांयच खबर ना. फकत एकूच कडेन पवित्र पुस्तकान आमकां ताची खबर मेळटा, जेन्ना आब्राम ह्या राजांचेर जैत व्हरून येतालो तेन्ना ताका हो आशिर्वाद दिवंक. मेल्किजेदेका परी सासनाच्या सासनाक यादनीक, ही उतरां आयज यादनिकांक म्हणटात. बाबा भयणीनो, मेल्किजेदेका परी सासनाच्या सासनाक यादनीक म्हणटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या यादनीकपणान आमकां वांटो. जरूय यादनीकपण आमकां सगल्यांक फावो. आमच्या बावतिजमान आमी सगळीं यादनीक, कॉमन प्रिस्टहूड अशें ताका म्हणटात. आनी आमचें ऑर्डिनेशन जेन्ना जालां, आमकां संस्कारणी जेन्ना दिला, साक्रामेंत दिला, तेन्ना आमी हे मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड हातूंत भितर सरता, कॉन्सक्रेटेड प्रिस्टहूड. जाल्यार खेरीत जबाबदारी, ही व्हड पदवी न्हय पूण एक जबाबदारी. आनी हे जबाबदारेन भाव भयणीनो आमकां जेजूच्या कार्यान आनी जेजूच्या त्रिपेट वावरान वांटो. जेजू सारके आमी यादनीक, जेजू सारके आमी प्रवादी, जेजू सारके आमी राजा. जाल्यार आयज बोंपाट सायबिणीची परब मनूक आमी तयारी करता आसतना आमी उगडास केला. खेरीत भाशेन सायबीण माय आमकां यादनिकांची चड मोगाची. आनी देखून सगळे यादनीक तिचे पूत. जुजेवाज आमकां उगडास आहा, जायते फावटी आमकां परतून परतून उगडास करतात ते सांकवाडेचे फिरगोचेर. गुलामपणाची चीट मारयेक बरयता यादनीक जाल्या उपरांत, ताचें ऑर्डिनेशन जालें आनी मागीर रोखडीच ताणें ही गुलामपणाची चीट बरयली आंकवार मारयेक. तर आंकवार मारेन जेजूक ह्या संवसारांत हाडूंक देवा लागीं आपूण सहकारीन जाली आनी जेजूक सोडवंडार कसो ह्या संवसारांत हाडलो. हो जेजू भाव भयणीनो वेगवेगळे तरेन आपूण ह्या संवसारांत आसतना जें कितें सारकें ना ताचेर एक निशेध कसो मारता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू रागार जालो. जेजू आनी रागार जावपाक शकता? राग आनी जेजू बाराबर वेता? जाल्यार जेजू रागार जालो. तशेंच जेजू जेन्ना देव मंदिरान भितर सरलेलो, वेपार धंदो थंयसर देव मंदिरान चलतालो, जेजूक राग आयलोलो आनी ताणें आपले दोरयो काडून ते दोरयांची सयती करून तांकां मारून धांवडायले, तांचे मांड उमतिले. जेजू रागार जालो. जेजूच्यान आनी रागार जावपाक जाता? पाद्रीच्यान आनी रागार जावपाक जाता? जायते फावटी पाद्री जरी तर मातशे मोठ्या ताळ्यान उलयले, तापयले आनीक मातशे तिखट उलयले, लायक जायना तो फादर. तो फादर बरो न्हू, स्ट्रिक्ट फादर म्हणटा बेस्तो. तो स्ट्रिक्ट काय तिखट, पूण लोकांक बरें दिसना. तुमकां बरें दिसता पाद्रीन तापयल्यार? पादवीगारान वो पातकुरान बो करून आमचो पातकूर जायते फावटी तापयता, मातशें इल्लें तिखट उलयता. लायक जाता? लायक जायना. पूण पळय, जेजू जेन्ना कितें वायट चलता, जेन्ना कितें सारकें ना, तेन्ना जेजूय बीन रागार जाला. हाचो अर्थ हो न्हू की आमी सगळे रागार जावचे आनी राग सारको, हें न्हू. पूण तो राग एक बदल हाडपाक. जाल्यार जेजू हो बदल हाडपाक हे जे धर्मशास्त्री फारिजेव आसले, जायत्यो वस्तू ते वांकडे करताले. कायदे तांणी बदल्लेले आपणाक जाय ते भाशेन. कायद्याचें इंटरप्रिटेशन जें आसा भोव करून तें आपणाक जाय ते भाशेन केल्लें. आनी देखूनच जेजू ही चॅलेंज कशी करता. सोनवारा दीस ह्या मनशाक तो बरो कोत्तलो गाय अशें म्हणून ते रावताले. तो बरो जातलो, बरो जावचो ना ह्या पासत न्हू. वो त्या फारिजेवांनी जेजू लागीं मागूंक ना, जेजू तुज्यान बरें करपाक जाता. वचय हो पळय, आयज आमच्या देव मंदिरांत आयिल्लो आसा तो मनीस, सिनागोगान आयिल्लो आसा तो मनीस, तो आरेन धरलेलो आसा, ताचो हात आरेन धरला, ताका बरो कर. हें जरी तर ह्या फारिजेवांनी मागलोलें जेजू लागीं, जाल्यार काय बरें जावपाचें. पूण उरफाटेंच ते पळोवंक रावता जेजू बरो कोत्ता काय म्हूण. आनी जेजू जरी तर बरो कोत्ता जाल्यार मागीर आमी ताचेर घाराणी घालतले, मागीर आमी ताका कायद्याक सांपडायतले, मागीर आमी लोकांक ताचेर आड खुबडायतले. हें चिंतून हे मनीस हे भाशेन करता. जाल्यार जेजू तांकां चॅलेंज कोत्ता, वो तांकां आव्हान दिता तें हे भाशेन
तांची मनां तांची चिंतनां जाणा जावन मुद्दम जेजूय तांकां चाळून घालता कसो दिसता. जेजूच्यानूय बीन घडये ओगेपणी ह्या मनशाक बरो करूंक जातालो, पूण जेजू ताचो एक ड्रामा कसो करता. यो मदेकात येवन उबो राव. ओगेपणान न्हय पूण मदेकात आपयता, दिसती पडपाक सगल्यांक. जेजू जाणा आसलो जरी तर हे भाशेन केलें जाल्यार जे कोण पडयतात सांपडावपाक रावतात ते आनीक चाडवतले. आनी तरी आसतना जेजून तेंच केलें, ताका मोदें हाडलो. पूण मोदें हाडटा तेन्ना जबाबदारी ह्या फारिजेवांचेर घातली, हे धर्मशास्त्री आसले तांचेर घातली आनी तांकां प्रश्न केलो, सोनवारा दीस कितें करूं येता, बरें करूं येत वो वायट करूं येत. दुबाविरीत हाचो जबाब आमी सगलीं म्हणटलीं हांव कितें करपाक जाता, बरें काय वायट? बरें करपाक जाता. हो जबाब त्या फारिजेवांकूय खबर आसलो, पूण तोंड बंद, जाप काडप ना. कित्याक ती जाप काडली, तो जबाब दिलो जाल्यार पडले त्रासान. म्हणटच ते जापूच काडना, ओग्गे रावता. जेजू ताचो जबाब आपल्या कोरन्यांतल्यान दिता, थ्रू द एक्शन. ताका जेजून हात लायलो आनी बरो केलो. ताची आर आताची गेली. आनी हें जेजून एक्शन केलें तें पळोवन ते मागीर गेले आनीक दुसरे जे आनीक दुसरी पार्टी आसा, दुसरो पक्ष, हेरोदीचो पक्ष आसा. हे फारिजेवाचो पक्ष आनी हेरोदीचो पक्ष म्हणटा तांकां एकामेकाक पडनासलें, पूण दोगूय जाण जेजूचेर आड. मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हे भाशेन तांची गोत जाली. आनी ते दोगूय जाण दोनी पक्ष जे आसात, पार्टी आसात, त्यो बराबर आयल्यो जेजूचेर आड गुडमेल करूंक. हीं उतरां आयच्या वाचपान भाव भयणीनो आमी आयकल्यां. जेजूचेर आड गुडमेल करूंक हे दोन ऑपोजीट पार्टी आसलेल्यो, एकामेकाचेर घडये दुस्मान आसले, ते बराबर येयले जेजूक थंडावंक आनी जेजूक जाग्यार घालूंक, जेजूक कायद्याचेर आड सांपडावंक. भाव भयणीनो, आयज घडये हे भाशेन आमकां जाल्लें दिसती पडटा. जरी तर कोणूय ही ज्यो भांडावळी बांदलेल्यो आसात आयज इन्स्टिट्यूशन्स जे भाशेन जाल्लीं आसा ताचेर ताळो जरी तर उबारलो जाल्यार धरूंक भोंवतात. म्हज्याच जिवितान म्हज्यान म्हणपाक जाता, हांव जाय तो ताळो उबारतां. हांव ताळो उबारता तेन्ना धरूंक भोंवतात आतां आजून पासून वेगवेगळे तरेन, ओगेपणान, लवू कोडो नासतना. पूण जंय सोत आसा भाव भयणीनो, जंय देव आसा थंयसर कोणाच्यानूच तें पाड घालूंक जायना. आजून पासून सद्याक सांपडूंक ना कोणाक, आजून पासून कोणाच्यान पाड घालूंक जावंक ना. बो करून जे सोदूंक भोंवतात, चुकी काडूंक भोंवतात, कायद्याक सांपडांक भोंवतात, जावंक ना. देखून वेगवेगळे नाका जाल्ले धर्माच्या नांवान पासून वस्तू वयर काडल्यो आमकां खबर आसा. म्हजे विशीं न्हय, हेंच जायत्या विशीं आमचे सवें घडों येता, आमच्या यादनिकां सवें घडूं येता. जायते पावटी घडये आमचे मदली आमी जायतीं जाणां म्हणटात, आमचे पाद्री कित्याक तोंड उगडनात, आमचे यादनीक, आमचो बीस्प, आमचे वडील जे आसात ते तोंड कित्याक उगडनात. भाव भयणीनो, सगल्यांनी एकेच भाशेन तोंड उगडूंक गरज ना. एक एकलो एक एक भाशेन आपलो वावर करता, एक एकल्याक एक एक वावर दिल्लो आसा. हें एक्शन जें आसा तें गरजेचें. आनी थोडे पावटी हें एक्शन आमकां मुखार दिसती पडटा, जे भाशेन जेजून त्या मनशाक मोदेकोत हाडलो, देखून तांकां सगल्यांक दिसती पडलें. पूण जेजून ओगेपणी जायत्या जाणांक बरें केल्लें आसात. आनी इतल्या जाणांक बरें केल्लें आसा तें पवित्र पुस्तकांत बरोवनूय दवरूंक ना. आजून पासून जायत्या जाणांक बरेंपण मेळटा ओगेपणी. तेच भाशेन आमचे थोडे वडील आसात जे घडये ओगेपणान काम करतात, थोडे वडील आसात जे आवाज करून, सोशल मिडिया वापरून काम करतात. हाचो अर्थ अशें न्हू की फकत दिसती पडटा तेच करतात, फकत तुमचो पादविगारूच काम करता हो अर्थ न्हू. आनीक जायते आमचे यादनीक, आमचे वडील काम करतात, जायतो वावर करतात, हो घडये म्हज्याहून चड करतात, पूण दिसती पडना. गरजेचें तें हें सगलें यादनीकपणान जें आमकां वावर वो कार्य दिल्लें आसा जेजूच्या प्रवादीकपणान, यादनीकपणान आनी रायपणान, तें बरे भाशेन करता आसतना आमी मनीस. आनी मनीस कशे आमी चुकता, पडटा तेन्ना भोव करून परजेचो सांगात गरजेचो. तशेंच
मागण्याची गरज, आशिर्वादाची गरज. जशें मेल्कीजेदेक ह्या याज्ञिकान हो सासनाच्या सासनाक याज्ञीक, तशेंच तो राजा, ताणें अब्रामाक आशिर्वाद दिलो. आयज आमकां ह्या आशिर्वादाची गरज, एकामेकाक आमी आशिर्वाद दिवंक गरज. भोव करून जे आमचे वडील आसात तांकांय आमी आशिर्वाद दिवंक गरज. अब्राम आमी जाणा वडील सगल्यांचो, देवान ताका वेंचून काडलेलो, तरी पूण ह्या राजान, ह्या याज्ञिकान ताका आशिर्वाद दिलो. जरी तर आयज आमचे वडील आसात, ह्या आमच्या वडिलांक आशिर्वादाची गरज, मागण्याची गरज. आनी ही गरज परजे कडल्यान, तशेंच आमचे धर्मीक फुडारी आसात तांचे कडल्यान मेळपाक जाय. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आमी ह्यो वस्तू समजून घेवंक, आनीक आमचो वावर ह्या संवसारान आमी करता आसतना आमकांय जण एकल्याक आपयल्यान, देवान वेंचून काडल्यात, आमच्या बावतिजमान आमकां जेजूच्या याज्ञीकपणान, प्रवादीकपणान आनी रायपणान आमकांय जण एकल्याक वांटो दिल्लो आसा. हें समजून घेवन आमी हो वावर करूंक जेजू सारकी मुखार सरुया. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. Suka fula koshta karte, samgele jine varte, adda baba beto kuka, deani soria vanga. Ece ami somorbito che tu manu che mon bakto, malgoriacia masaratan visun tu che doyal mona. Ece ami somorbito che tu manu che mon bakto, malgoriacia masaratan visun tu che doyal mona. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून समारंभ करता, तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गांनी संसार पडल्या तुझ्या वैभवान, उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स,
नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्चा आनी पुनर्जीवनपणा उर्मी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. किरीत भाशेन जुझे साल्वादोर आयज 3ऱ्या वर्साचो उगडास आमी करता आसतना ताची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. मेल्किजेदेका परी सासणाच्या सासणाक तूं याज्ञीक. दर एका याज्ञिकाक ही उतरां जरी तर म्हणलेलीं आसात जाल्यार असलें याज्ञीकपण आमचेय मदलेंतावन उपजोवंक जाय. हेंच आमचें मन देवाक उबारून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणीक पडूं दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. परमेश्वर म्हाका चोरयता आयज म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता आयज म्हाका उणें ना जाला पांच विचार तुजी चोरना ताका आमी दिनवासुया खेरीत भाशेन क्रिस्ती एकवटा पासत मागुया. आमी ह्या दिसांनी क्रिस्ती एकवटाच्या सुमानान आसा. आमच्या क्रिस्ती धर्माचे वेगवेगळे जे जोमे जाल्ले आसात ते सगळ्या जोम्या मदें एकवट आसचे पासत आनी आमी सगळे बराबर येवचे पासत खेरीत भाशेन बोगीच रावन जेजू लागीं मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे मायेच्या नव्यानाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली
आसऱ्या आनी बरवशा आत्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो हांव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पात्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकूर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात घेवन पूण मी येता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोन जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो वतोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून हेमखंडाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें साणूक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कोर उसकोत काळजाच्या माग पोरजी पासत जा शरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या उस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सगळ्या पिडेवंता पासत आमी मागुया बो करून जाणी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगला तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लाव आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा सोमिया म्हजे मागणे आयक सोमिया आसूं तुमचे सवें प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमीन.
So